मोगाच्या भावान भयणो, जेन्ना आमी भाग्यान जुवांव बातीस ताचे जिविताचे न्याय करता आसतना आमकां ताचे जिवितांतल्यान आमकां एकूच थीम मेळटा ती म्हणल्यार बरोवशाची. कित्याक मोगाच्या भावान भयणो, आख्खो संवसार सगलो पातकान बुडोवन गेलोलो आनी त्या वेळार कांयच बरवसो ना कशें दिसता. पूण ताचें जिवीत, भाग्यवान जुवांवाचें जिवीत त्यो भाग्य जुवांक धाडटा. कित्याक एक बरोवसो तयार करूंक, मनशाच्या काळजांत एक बरोवसो रिगोवंक तो ताका धाडटा. आनी आमी पळयतात, आमी जाणा भाग्यवंत जुवांवाचें जिवितांत ताणें ताका कितें कार्य दिल्लें तें ताणें केलें आनी लोकांच्या काळजांनी ताणें बरोवसो उत्पन्न केलो. ताणें जेजूच्या येण्याक तांकां तयार केलीं आनी ताणें हें कार्य बरे भाशेन पाळलें. आयज आमी ताच्या हे जल्माची परब समोरता आसतना हाच्या भावान भयणो, आमी पळया आमकां देव आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशेंच करून जायते फावटी जेन्ना आमच्या जिवितांत वायट जाता, आमी देवा सुशेन पयस जातात, तेन्ना खंय ना खंय देव कितें तरी बरोवशाची इल्लीशी कीट पूण आमच्या जिवितांत घालता आनी आमी ती घेवंक गरजेची. जेन्ना एलिझाबेथ आनी एलिझाबेथ वांजडी आसली तेन्ना तिका कांयच बरोवसो घडये नासलो आसलो घडये. ती आशेताली एक भुरग्याक आनी जाणटे पिरायेचेर आमी पळयता देव तिका एक भुरग्याचें तेणें फावो करता आनी तो भुरगो आयज आनी तिका खबर नासतना घडये आसतली कसलो भुरगो जातलो तो. पूण तो भुरगो जेजूच्या येण्याक तयार करूंक आसलो म्हूण तिका घडये खबर नासतली पूण एक बरोवशाचो भुरगो तिका दिता. मोगाच्या भावान भयणो, आयचें हें वाचपांतल्यान देखून आमकां कळटा की जायते फावटी न्हू देवाची खुशी कितें ती आमी करूंक फाटीं सरता. पूण आयज देवाक जाय आसलें ह्या भुरग्याचें नांव आसा जुवांव म्हणून. पूण दुसरीं जायती म्हणटालीं हे नांवाचो तुज्या घरांत कोणूच ना, पूण देवाची खुशी जावन आसा ह्या भुरग्याक हें नांव दिवंक. कित्याक हो भुरगो जातलो ताचो बरोवसाचो खूर. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी ही परब समोरता आसतना आनी आमी ह्या उत्सवीक वचता आसतना आमचे हे उत्सवीक वचपाचो थीम जावन आसता बरोवशाचे यात्रेकार. आमकां दर एक जाणांक बरोवशाचे यात्रेकार जावंक आपयल्ले आसात. बरोवशान आमचें जिवीत चलोवंक आपयल्लें आसात. आयज ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमकां होच एक आमी गूण, हीच एक शिकवण आमी आमच्या जिवितांत लावंक जाता, ती म्हणल्यार बरोवसो. तर ह्या परबी ही परब समोर येता आसतना आनी आमच्या ह्या भाग्यवंताच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया आनी पळया. जायते फावटी देवाचेर भरोसो दवरचें आसा तेन्ना आमी आमच्या जिविताचेर वा आमच्या संवसारीक वस्तूंचेर आमी भरोसो दवरलेलो आसा. केन्ना केन्ना आमी तो भरोसोय सोडून दिल्लो आसा. जायते फावटी अशें जाता घडये एलिझाबेथ आनी जाकेरियासान घडये तो बरोसो सोडलेलो आसलो घडये, पूण देव खंय ना खंयसर तरी येताच आनी आमकां तो बरोसो परतून आमच्या जिवितांत उपजयता. तर आमी देवाच्या मोगान रावंक, देवाकूच चिटकून रावंक आमी ही कृपा मागुया आनी देवा लागीं आमी आनी अदीक संबंदांत रावंक देवा लागीं हीच कृपा मागून मुखार वचुया. जशें जुवांव बावतिसान आपलें कार्य मुखार व्हेलें तेजे भशेन आमी आमचें कार्य मुखार व्हरूंक देवा लागीं बळ आनी शक्ती मागुया.